आम्ही मारगांव टाउन पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा कंप्लेन फायल करपाक एगेन्स्ट मारगांव चेअरपर्सन दामोदर बाबल शिरोडकर, चीफ ऑफिसर मधु नार्वेकर एंड काउन्सिलर्स दामोदर वारक, कामिलो बारेटो, महेश आमोणकर आणि लता पेडणेकर. आणि आम्ही सेक्शन्स कोट केल्ले आहा फॉर द ऑफेन्सीस, दॅट इज सेक्शन 335, सेक्शन 316/5, 61/2, 318/4 of BNS, read with section 7 of Prevention of Corruption Act 1988 for forging minutes of special meeting of the Margao Municipal Council dated 30th March 2026 to misappropriate 6.53 crores. ही आम्ही कंप्लेन दिल्ली आसा. 30 तारखेर एक काउन्सिल मिटींग जाल्ली मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाची स्पेशल मिटींग, आनी थंय एक सब्जेक्ट आयिल्लो फॉर टेंडरिंग ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन. आनी तेन्ना हें जाल्लें की डिसायड जाल्लें सगळे काउन्सिलरांनी की तो डिफर करचो म्हण, कित्याक काउन्सिलाचो टर्म काबार जाता म्हण. पूण आतां कितें काय म्हळ्यार आमकां दिसून येता मिनिट्स हें जाल्या रिकॉर्ड जाल्या, आनी त्या मिनिट्सां भितर 2 रेजोल्युशनां, वन इज रेजोल्युशन नंबर 5661 आनी 5662, ही 2 रेजोल्युशन रिकॉर्ड जाला की एप्रूव जालें म्हण टेंडर करपाचें, समजलां. आनी 5661 रेजोल्युशन सांगता की प्रोपोज बाय दामोदर वारक आनी सेकेंडेड बाय कामिलो बारेटो, आनी 5662 सांगता प्रोपोज बाय महेश आमोणकर, सेकेंडेड बाय लता पेडणेकर. आमकां खबर आहा हें फॉल्स म्हण, हें प्रोपोज केलें ना सेकेंड केलें आमकां खबर आहा, पूण हें रिकॉर्डार येयल्लें आहा. सो दे आर लायबल फॉर पनिशमेंट इफ दीस इज ट्रू. कित्याक हें असलें रेजोल्युशन जावंक करना. तुमी सगळे प्रेस आशिल्ले, क्लियर सामकें हॉलां भितर चेअरपर्सनान डिक्लेअर केल्लें की हो मॅटर ड्रॉप केला आनी डिफर केल्लो आहा. जाल्यार ही रेजोल्युशन कित्याक? सो आमी ही जे सेक्शन्स कोट केल्ले आहा तातूंत आमी आतां प्रेयर केला. आमचो डिमांड जो घातिल्लो आहा एक म्हणल्यार FIR रेजिस्टर करपाक मागला आमी ह्या सगळी एक्युज्डांचेर. सेकेंडली आमी ऑडियो आनी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग त्या मिटिंगाचें, कित्याक एज पर सेक्शन 63 ऑफ गोवा म्युनिसिपालिटीज एक्ट 1968 प्रत्येक मिटिंगाची ऑडियो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करपाकूच जाय, समजला. सो ते आमी सांगला की ऑडियो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आहा ते सीज करचें म्हण पुलिसांक मागला, ते डिस्ट्रॉय करचे पयलीं. मागीर एक्यूज जे आसा तांकां अरेस्ट करचें म्हण सांगला एंड प्रिवेंट फर्दर टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. मागीर इन्वेस्टिगेशन कर म्हणला. इन्वेस्टिगेशन बी कंडक्टेड बाय ACB or SIT गिवन द अमाउंट इनवॉल्ड एक्सिड्स 6 crores. हो इतलो हाय अमाउंट आहा म्हणटरी आमी डिमांड केल्लो आहा की ACB नाल्यार SIT अंडर हें इन्क्वायरी करचें म्हण. आनीक MMC बी डायरेक्टेड नॉट टू इशू टेंडर नोटिसीस बेस्ड ऑन फॉर्ज रेजोल्युशन. सो ह्या फॉर्ज रेजोल्युशना बेसिसाचेर MMCक डायरेक्शन दिवची की कसलेच टेंडर इशू करचे न्हू म्हणून हें आमी आमच्या प्रेयरांक घातला ह्या कंप्लेनी भितर. ही जस्ट एक्सप्लेन करपा खातीर सेक्शन 335 ऑफ BNS सांगता की फॉर्जरी ऑफ पब्लीक रेजिस्टर आनी हाका दीस इज पनिशेबल विथ 7 years. मागीर सेक्शन 316/5 ऑफ BNS हें जाता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ पब्लीक सर्वंट, पनिशेबल विथ लायफ इम्प्रिजनमेंट. सेक्शन 61/2 क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, सेक्शन 318/4 चीटिंग आणि सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पब्लीक सर्वंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज. सो ही सगळी सेक्शन आमी लायिल्ली आहा ह्या फॉर्जरीचेर. आनी आमी डिमांड करता की इमिजिएटली FIR रेजिस्टर करचो आनी जें आमी प्रेयर केल्ली आहा ती कंप्लाय करची पुलिसांनी. आमी एक कॉपी SPकूय दितले, एक कॉपी SP दितले आमी ऑफ साऊथ गोवा, एक कॉपी दितले आमी DGP पणजे आनी एक कॉपी दितली आमी एंटी करप्शन ब्युरो पेंजीम. ह्या तिनूय हांकां आमी हेच कॉपी दितले. ताजे भायर फाल्यां आमी DMA मुखार एक रिप्रेजेंटेशन दितले. चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसराक सस्पेंड करचे, डिस्क्वॉलिफाय करचे आनी स्टे हाडचे म्हण. 20 तारखेर जी काउन्सिला मिटींग दवरली आहा फॉर कन्फर्मेशन ऑफ दीज मिनिट्स, हे फॉर्ज मिनिट्स आहा ते कन्फर्मेशन हें आहा. सो तेजेर आमी डिमांड करतले की स्टे दिवचे म्हण DMAन आनी ह्यो मिनिट्स कन्फर्म करपाक दिवचे न्हू म्हण. ते फाल्यां आमी DMA मुखार मांडटले सगळे.